नमस्कार. गोवा मिडडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. पंचायतींचो जाहीर प्रचार काल सोंपलो. फाल्यां 10 ऑगस्टाक मतदान आनी 12 ऑगस्टाक मतमोजणी तालुको पावण्यार जातली. 5 तालुक्यांतले मेळून 45 बूथ असुरक्षीत, गंभीर आनी संवेदनशील म्हूण निश्चित केल्यात. 64 पंच आदींच बिनविरोध वेंचून आयल्यात. उरिल्ल्या 1464 पंचांच्या सुवातीक 5038 उमेदवार. पंचायतीचो प्रचार सांजे 5 वरांचेर सोंपलो. आता बुधवारा 10 ऑगस्टाक मतदान आणि शुक्रारा 12 ऑगस्टाक मतमोजणी. 186 पंचायतीच्या 1528 प्रभागांनी पंच पदा खातीर मतदान जावपाचे. 64 पंच बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्यान वेंचणूक फक्त 1464 प्रभागांनी. 5038 उमेदवार, 1464 प्रभाग, 7,97,020 मतदार, 3,87,000 दादले आणि 4,10,000 बायलो. 1464 प्रभागांक 1517 मतदार केंद्रांचेर मतदान जातले. राज्यात 45 बूथ असुरक्षीत, गंभीर आणि संवेदनशील निश्चित केल्यात. ह्या जाग्यांचेर चड पुलीस फोर्स आसतलो. राज्यातले 45 असुरक्षीत, गंभीर, संवेदनशील प्रभाग म्हणून घोषित. रुमडामळाचे 4 बूथ गंभीर, चिखलेचे, सांकवाळचे दरेकी 6 बूथ क्रिटिकल, केपे आंबावलीचे 2 बूथ संवेदनशील, कांदोळेचो 1 आणि पेन्नदा फ्रांकाचे 2 बूथ असुरक्षीत घोषित. चिमलाचे 5, सांताक्रूजचे 4, खोर्लेचो 1, करमळेचे 2 बूथ क्रिटिकल, सालिगांवचे 5, सांगोल्डाचे 4, रेईश मागुसचे 3 बूथ क्रिटिकल. ह्या बुथांचेर चड पुलीस फोर्स घालतले. 12 तालुक्यांतली पंचायतीची मतमोजणी त्या तालुक्यात लागीं एकाच कॉम्प्लेक्सात आशिल्ल्या 21 सुवातींचेर जातली. तारखेक आतां इलेक्शन आसा. आमकां पोस्टल बॅलेटाचो सामको बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आसा. ऑलमोस्ट आतां केपें तालुका 11 पंचायतीक ओवरऑल ऑलमोस्ट 40 पोलिंग पोस्टल बॅलेट्स आयले आसा. आनी ऑलमोस्ट कितें काय म्हणल्यार तितल्याचे मागीर पोस्टल बैठकाचे वोटींग आमी देर एंड देर जाल्ले आसा आमच्या ऑफिसाक. आनी फाल्यां बी आमी हिंगा पोस्टल बॅलेट ओपन दवरतले. जे कोण आमचे केपें तालुका पोस्टल बॅलेटाचे कोणाचो आसा, पुलीस फोर्स जावं अदर डिपार्टमेंट जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे इलेक्शन ड्युटीक पडला, तेमकां म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा की तुमी आमचे केपें मामलेदार ऑफिस एज वेल एज कावंटिंग सेंटराचेर आमचे पोस्टल बॅलेट ओपन बॉक्स ओपन आसतले. तुमी येवन तुमचे वोट कास्ट करून वचचे. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. सरकारान पोगो बिल टेबल करून ते असंविधानीक म्हूण सांगूंक जाय आशिल्लें. तांणी भूमिपुत्र बिल खंयच्या आदारार हाडले ते अजून सांगुना. आरजी आमदार विरेश बोरकार हेड ऑन. पोगो शब्दाची एलर्जी आसा जाल्यार 60 वर्साच्या डॉमिसायल आशिल्ले बिल हाडात. जाय ते नांव दियात, तेक्को दियात. सरकाराक चॅलेंज. आरजीची विचारसरणी वेगळी, कोणा बरोबर खंय तडजोड ना. एक आसा की सगळ्यांत व्हडलो जो प्लँक आशिल्लो तो पोगो बिलाचो. तुमी अटेम्प्टूय केलो, बिलच विधानसभेक आयली ना हाजेरूय वाद जालो. तुमी बरेच पिकार दिसले म्हाका त्या दीस आनी एक बरेच बेजार जावन हावसांतल्यान भायर सरले निमाणो दीस. आनी खूब जाणांनी तुमकां मागीर उलो मारलो, मातसो विरेश राव म्हणून सांगले. तरी आसतना तुमी म्हाका दिसता हावसाक आनी रावनासतना सामकी उठून गेले. इतले निराश जाले काय कितें, नंबर 1. आनी दुसरो, बील आयलेच ना ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? आयज भूमिपुत्र बिल हाडले तेंच्यांनी, ते कशें कॉन्स्टिट्युशनल आसलें तेंवूय प्रूव करपाक जाय. आजून पासून तेंच्यांनी हें केल्लें ना, इम्प्लिमेंट केल्लें ना. म्हटल्यार रातचे ते भूमिपुत्र खंयच्याय टायमार हाडून ते पास करूंक शकता. मात जेन्ना पोगो बिलाचेर आसा तेन्ना सगळे बाक धाडिता. इतलेंच आसलें नाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्ट येवन सांगूंक जाय आसलें की आमी पोगो बिल टेबल करता. तेंकां एक्सप्लेन करपाचें कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा आनी कशें आमी भायर मारतले. अशें कांयच करूं ना. ताणी तर सगळी फायलच हाडून थंय दवरली, घे विरेश वाच म्हणून. फायल हाडून दवरले मात टेबलूच करूं ना न्हू. मागीर लास्टाक आमकां सगळें पळोवन आजून पासून आमकां सारकें तेंचे एक्झॅक्ट कितें आसा तें पळोवन आमी ऑलरेडी भूमिपुत्र बिलाचेरूय घातलेलें आसा कितें कितें कशें तेंचें हें केलां तें. वेटींग म्हणटा तें, वेटींग खंय केल्या ती पोगो बिलाचेर, वेटींग बीन कांयच केल्ली ना. फुडल्या अधिवेशनाक परत मांडपाचो प्रयत्न ऑब्वियसली आमी परत मांडपाचो प्रयत्न करतले. प्रत्येक टायम गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की बाबा हे फोटिंगपणां करता म्हणून, ह्या लोकां वांगडा खेळटा म्हणून, गोंयकारां वांगडा खेळटा म्हणून. तेंकां सांगोनी, तेंकां एवरी टायम सांगोनी आमीय रेडी आसा. समज तेंकां दिसता ते भूमिपुत्र हाडूंक शकता, भूमिपुत्रान ते 30 वर्सां हाडपाक शकता, जाल्यार पोगो बिल जी 60 वर्सां धर तुमी, नाल्यार तुमी 60 वर्सां हाडा आनी पोगो बिल हें करा, इम्प्लिमेंट करा. ना 60 वर्सांचे तुमचे गोंयकारांक जो रायट मेळटलो तुमचें बिल हाडा.
तूं म्हणटा की सरकारान जर बील हाडलें जातूं भितर 60 इयर्साचें प्रोविजन आहा 60 वर्सांचें, जर तूं सपोर्ट करतलो? ऑब्वियसली आमी गोंयकारां वांगडा आसा. सरकारान समज 60 वर्सांचें बील हाडलें, हांव तुमच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता, सरकारान समज 60 वर्साचें बील हाडलें, आमी सपोर्ट करता. त्याच खुर्चेचेर विजय सरदेसाय बशिल्ले, त्याच खुर्चेचेर वेन्झी विएगस बशिल्लो आनी आज तुमी बसले. हांव विचारता इतल्याच खातीर कारण हांवें तांकां स्पश्ट एक प्रश्न विचारिल्लो की चल काँग्रेसीचेर तुमी म्हणटात की विश्वास दवरपा सारकी परिस्थिती ना, आमदार आज वचत फाल्यां वचत हें चल्लां. भारतीय जनता पक्षाक तुमी म्हणटात की तुमचो प्रमुख पक्ष जाचेर तुमी विरोध करतात. अशी परिस्थिती भितर आज जेन्ना तुमी इलेक्शन झगडून पळयलें, गोवा फॉरवर्डानूय पळयलें, आम आदमी पार्टीनूय पळयलें, तुमकां अशें दिसता की खंय तरी एक पोटेन्शियल नॉन काँग्रेस नॉन BJP फ्रंट गोंया भितर तुमी एकठांय येवन करपाक जाय काय हें अशेंच उरपाचें? आयज आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती टोटल डिफरंट आसा. सो जी आयडियोलॉजी आमी तीच घेवन वयता फुडें आनी तीच घेवन वयतले. आमी जेन्ना कोणा कडेन समज आपा कडेन वयता, आपाची आयडियोलॉजी एक डिफरंट आसा, तांकां आमची आयडियोलॉजी लायक जायना. गोवा फॉरवर्डाची आयडियोलॉजी मातशी डिफरंट आसा, तांकां आमची आयडियोलॉजी लायक जाय. सो ही आयडियोलॉजी जे कॉन्सेप्ट आसा तो टोटल डिफरंट फॅक्टरान वयता. कित्याक आमी पळय आमची जी पार्टी आसा आमी कॉम्प्रोमायजींग नेचर ना आमचो. आमी आतां खंयच्याय हितून इलेक्शनान गेले जावं आनी खंय गेले आमी कॉम्प्रोमायजींग नेचराचे ना. बाकीचे कशें आसा कॉम्प्रोमायजींग नेचराचे आसा. आतां फुडें कशें कितें वचपाचें आमी ते लोकांचेर घालतले. लोकांनी डिसायड करचें, लोकांनी सांगचें आमकां आमचे बूथ लेवलाचेर हें आसा वर्कर आसा, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज गांवांनी भोंवता आनी ते आमकां इनपूट दिता, हेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमी डिसिजन मेकर न्हू, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते डिसिजन मेकर आनी ते डिसिजन घेतले फुडें. शेतकी सहकारी मार्केटिंग महासंघाकडच्यान 408 मेट्रिक टन दाळ खरेदीक मुख्यमंत्री सावंत आणि PDS मंत्री गोविंदान मान्यताय दिल्ली. 22 एप्रिल 2020 मंत्रिमंडळान प्रस्ताव पास. मुख्यमंत्री आणि गोविंदाक सगळे खबर, आता हात फाफुडटात म्हूण विजयाचो ट्वीट. सिव्हिल सप्लाय सचिवाचे सयेचे प्रस्तावाचो पुराव. मेट्रिक टनाक एकूण 80,000 रुपयांनी खरेदी. राशनार विकपाचे 83 रुपया किल. हे घेतलें जेन्ना गोंयाक लॉकडावन आशिल्लो, म्हणल्यार 2,43,000 किलो जर एक किलोच एक गोंयकाराचे घरा पावयलेले जाल्यार म्हाका दिसता आख्खे गोंयाक म्हळ्यार 2,43,000 फॅमिलीक तूर दाळ मेळपाची. तेन्ना तूर दाळ 200 रुपया ब्लॅक मार्केटान ताजो प्रेस आशिल्लो, कित्याक कांय मेळनाशिल्लें. सो जे मनीस अंत्योदय तत्वाचेर उलयता, जे समाजांतले बारीकांतले बारीक मनशाक न्याय दिवपाचेर उलयतात, तांणी आज बारीकांतले बारीक मनशाक फटोवन ही तूर दाळ घेवन ती कुसळली हें आज सिद्ध जालां. आनी म्हाका दिसता हाजेर अशें दिसता की कला अकादमीच्या टायमार जे टेंडर नासतना पास केले आनी 50 कोटी रुपयाचे स्कॅम केला, तशें हेंय बी स्कॅम तशेंच केल्लें आहा कॅबिनेटाक हाडून. आनी हाजे खातीर दुसरे मंत्री बी जे कोण आहा तेय कल्पेबल जाता. आनी मुख्यमंत्र्यान आनी तेन्नाच्या मंत्र्यान आतां आपल्याक ते घेवंक नाका म्हणिल्लें आनी अशें तशें म्हणूंक जायना, ते खंयच कांय ना. तुमी तातूंत इनवॉल्ड आहात आनी आतां उगीच एक खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिसराक स्केपगोट करूंक वचनाकात. हांगा खरें जे कितें प्रोक्युरमेंट स्कॅम आहा ताजे खोलायेन ताजेर SIT घाला आनी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन करा. हें हांव आतां प्रधानमंत्र्याक लेटर बरोवपाचो आहा, कित्याक हें लॉकडावनाच्या टायमार ही गोंयकारांचेर स्कॅमां हे सरकारान केल्ली आहा आनी ताजे खातीर गिल्टी हॅज टू बी ब्रॉट टू बूक. एमपीटीचे भोवतणी वर्साचे अर्दे दीस हवा बरी, बाकीच्या दिसांनी समाधानकारक साधारण व सापूच पेड्यार. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वर्सभर एअर मॉनिटरिंग केलें. IIT मुंबयच्या अभ्यासाचोय असोच रिपोर्ट. मंडळान हे दोनूय रिपोर्ट मतींत धरून एमपीटीक कोळसो हाताळूंक मान्यताय दितना कांय अटी घाल्यात. खासा रिपोर्ट. कोळशाक आणि एमपीटीतल्या हेर उद्देगांक लागून जावपी प्रदूषणाचे पातळेचो अभ्यास करपाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 मेरेन बायणा एमपीटी क्वार्टर्स आणि वास्कोचे फ्यूज कॉल ऑफिसा कडेन एअर मॉनिटरिंग केल्ले. ताचो रिपोर्ट आयला तो असो. एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 मजगती 97 दीस एअर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग. बायणा एमपीटी क्वार्टर्स वास्को फ्यूज कॉल ऑफिसा कडेन मॉनिटरिंग. वर्सातले 53% दीस ह्या वाठारात एअर क्वॉलिटी बरी. वर्सातले 38% दीस ह्या वाठारात एअर क्वॉलिटी समाधानकारक. वर्सातले 7% दीस ह्या वाठारात एअर क्वॉलिटी मध्यम. वर्सातले 2% दीस ह्या वाठारात एअर क्वॉलिटी सापूच बाबत.
IIT मुंबयनी वास्को वाठारात एअर क्वॉलिटी मॉनिटरींग केल्ले. तातूंतय वास्को वाठारात अशेंच एअर पोल्युशन सांपडलां. ह्या दोनूय रिपोर्टा वयल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळान MPT कोळसो हाताळपाक मान्यताय दितना कांय अटी घाल्यात त्यो अश्यो. पोर्टाच्या वाठारात हवामान स्टेशनाचे प्रभावी नेटवर्क उबारचे. ताचो डाटा सरळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कचेरेत पावतलो. गाडयो यो वच करपी पोर्टा भितरले कच्चे रस्ते पुराय कॉन्क्रीट करून घेवचे. मंडळाचो सल्लो घेवन शिमेचेर सतत एक अपविंड आनी 2 डावनविंड एम्बियंट एअर मॉनिटरींग सिस्टम घालच्यो. दुल्लांचे प्रदूषण उणें करपाक आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार वापरात आशिल्ल्या उत्तम पद्दतींचो सोद घेवन त्यो बंदरांचेर वापरपाच्यो. पोर्टात माकना कार्गो तंत्रज्ञान वापरपी स्किल्ड स्टाफ आसपाक जाय. बार्जींतल्यान मालाची येरादारी करतना पुराय धांपूनच करची. माल लोड अनलोड करतना डस्ट सेपरेशन सिस्टम चालीक लावची. कार्गोत वलसाण दवरप. चड उंचाये वयल्यान माल खाली करप ना. धुल्ल पार्टिकल शारा मेरेन पावचे न्ही म्हूण ऑपरेशन मुरिंग डॉल्फिन 2 आनी 3 करची. हवामानाचो अदमासाचो रिपोर्ट MPTन सदांच काम हाताळटल्यां कडेन दिवचो. वाऱ्याचो नेट पळोवन काम सुरू दवरपाचें काय ना तें थारोवपाचें. मुरिंग डॉल्फिन 4, 5 आनी 6 खातीर पर्यावरण दाखलो घेवचो. अश्यो कांय अटी घालून प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोळसो आनी कोक हाताळपाक MPTक मान्यताय दिल्या. ह्यो सगळ्यो अटी चालीक लावन प्रदूषणाचें प्रमाण देंवता काय ना ताचेर खंय मंडळ लक्ष दवरतले. मात कोळसो हाताळप चालूच. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी विक्रम नायक. मडगांव पालिकेक सत्तांतराचे वेध. BJPची सत्ता येवंक शकता म्हूण मंडळ अध्यक्ष रुपेश महात्मे उलोवन दाखयता. BJPचे 7 नगरसेवक विधानसभा वेंचणुके आदीं फातोड्डेचो एकलो जॉयन जालो. उपरांत खारेबांदाचो महेश आमोणकार आनीक 4 जाण खंय संपर्कात आसात. 13 जाले काय सत्तांतर. दिगंबर कामत BJPत येता म्हणटा ती खंय अफवा. मडगांव नगरपालिकेन जेन्ना आमी निवडून आयिल्ले तेन्ना आमचे 7 आशिल्ले. मडगांव मतदारसंघ नगरपालिकेन 3 मतदारसंघ येतात. गेल्ल्या फावटी इलेक्शनाक फातोर्डा मतदारसंघान निवडून आयिल्ले मडगांव नगरपालिकेचेर श्वेता लोटलीकर ही पार्टीन आयिल्ली. पयर आमी मडगांव मतदारसंघांतलो खारेबांद म्हाका निवडून आयला इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट महेश आमोणकार हेका आमी घेतिल्ल्या. आनी 4 नगरसेवक मडगांव मतदारसंघांतले मडगांव नगरपालिकेंतल्या मडगांव मतदारसंघातले 4 नगरसेवक हे भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कात आसात. एनी मुवमेंट आमी तांकां प्रवेश दिवपाक शकतात जर आमचे गणित सारकें जुळ्ळें आनी ते जर ह्या 15 ऑगस्ट वा हेच्या पयलीं आयले जाल्यार मडगांव नगरपालिकेन भारतीय जनता पार्टीचे 13 नगरसेवक जातले जे मेजॉरिटीन आसतले आनी भारतीय जनता पार्टी आमी नगराध्यक्षपद हे 4 जाण येवन मागीर कामकिलो भितर प्रवेश म्हणजे हांगा दिगंबर कामतीचो कांय संबंद ना. दिगंबर कामतीच्यो ज्यो अफवा हो दिगंबर कामतूच उडयता तेजे मनीस उडयता पण ते तपासतात ना. भारतीय जनता पार्टीन येवपाक खंयच्याच नेत्याक गोंयच्या वा आमच्या मडगांवच्या भारतीय जनता पार्टी दिगंबर कामत येता हें आमकां खबर ना. भारतीय जनता पार्टीन जर तो येता आमचो स्टँड आमी त्या टायमार डिक्लेअर करतले. आमची क्लॅरिफिकेशन आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान दिला. तेजेच मनीस अफवा उडयता. जर ते तपासतात जाल्यार ते राजिनामो दिवन पार्टी अध्यक्षाक मेळचे. मुखावयलो स्टँड आमी सांगलेले मागीर. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट. अनमोड घाटात पावसान फुगून पालसणां कोसळप चालूच. अनमोड घाट दूधसागर देवळा लागसार पालसण रस्त्यार कोसळ्ळें. सकाळी कोसळिल्ले पालसण क्लियर करून रस्तो येरादारीक क्लियर केला. अस्तंत घाट वाठारांत अदीं-मदीं रस्त्यार पालसणां झाडां कोसळपाचे प्रकार ह्या 2-3 वर्सांत वाडल्यात. जोरदार पावसाक लागून काल सोमार पासून अनमोड घाटात दरड कोसळण्याचे सत्र सुरू आसा. तशेंच अनेक ठिकाणी झाडांय कोसळत आसात. तेका लागून ह्या मार्गाचेर वाहतुकीक अडथळे निर्माण जातात. अनमोड घाटांतल्या दूधसागर मंदिराच्या वरच्या सायडीक दरड कोसळिल्ली ती दरड आयज काडिल्ली आसा. तशेंच वारंवार दरड कोसळत आशिल्ल्यान वाहतुकीक अडचणी निर्माण जाती आसा. म्हादय ट्रिब्युनलान गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक नवे DPR दिवंक सांगल्यात. आदले DPR रिजेक्ट केल्यात. नवी मागणी करपाक DPR करूंक जाय. DPR करतले जाल्यार डिमार्केशन जाय. कर्नाटक करता आसतले. आमी 10 सुवातींचेर डिमार्केशन सुरू केलां म्हूण WRD मंत्री शिरोडकार सांगता. कर्नाटकान वेगळे कितेंय केल्यार खंय कोर्ट कंटेम्प्ट घालतले. जो DPR दिल्लो आमी दिल्लो महाराष्ट्रान दिल्लो कर्नाटकान दिल्लो
ज्यातून खूप मोठ्या प्रमाणात उदकाची मागणी केल्ली, हे सगळें रिजेक्ट केल्लें आसा ट्रिब्युनलान आनी ट्रिब्युनलान रिजेक्ट करून उदकाचें वांटप थोडेंशें केल्लें आसा ते ऑर्डरी प्रमाणे आनी त्या अनुसार नवीन मागणी करपा खातीर DPR जो आसा पळय न्ही तो प्रत्येक राज्यांत करचो असो म्हटला. सो तो DPR करतलो जर जाय जाल्यार थोडेंशें डिमार्केशन करचें पडटा. आमी बी डिमार्केशन घेतिल्लें आसा. आमच्या हातूंत म्हादय बेजीन जे आसा पळय न्ही तातूंत भितर आमी सादारणशे 6 ते 10 सुमार सायट्स आमी पयलीं 59 म्हटिल्लें पूण तातूंत इमिजिएटली ऑन प्रायोरिटी आमी सादारणशे 8 ते 10 सुमार सायट्स आमी आयडेंटिफाय केल्यात आनी ताजें आमी डिमार्केशन आतां सुरवात केल्ली आसा. तशेंच त्या पद्दतीन तांणी डिमार्केशन सुरू केलें आसतलें कारण डिमार्केशन कित्याक करपाक जाय DPR करपाक जाय. महाराष्ट्रान अजून म्हाका दिसता सुरू करूं ना पूण कर्नाटकान केल्लें आसा. पण तें डिमार्केशन केलं ताजो अर्थ विशेश हें कांय जायना इफेक्ट कांय जायना. इतलेंच कितें तांणी एक्चुअल तें काम करपाक जायना. तशें एखादें काम जर केलें जर जाय डिमार्केशन सोडून दुसरें कितें काम केलें जर जाय जाल्यार आमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आसा पळय ते सुप्रीम कोर्टाक फायल करतले. आमची नजर आसता ताचेर. आमचे चीफ इंजिनियर आसा श्री धारवा आमचे बदामी त्या बरोबर आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा दिलीप नायक हे ताची नजर दवरून आसात. दिलीप नायक तर सादारणशे विकली रिपोर्ट घेतात तुमच्या लोकां कडल्यान. मोपा विमानतळ प्रकल्प आराखड्यात बदल करतले जाल्यार नव्यान पर्यावरण दाखलो घेवचो पडटलो म्हूण मान्यताय दितना सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केल्लें. सध्या सगळे नेम गुटलावन चांदेल झाडांची अंधाधुंद कत्तल. GMRन खंय आनीक 70,000 स्क्वेअर मीटर रानां जमनीर काम सुरू केलां. असल्यांनी सरकार कोणाच्यो जमनी बळकायतले थळावे कोर्टात चल्ले. ज्या टायमाचेर सुप्रीम कोर्टान मान्यता दिल्ली नॅशनल मोपा एअरपोर्ट फुडें वयचो म्हणून आनी ते निवड्यान जे एनवायरमेंट क्लियरन्स दिले ते तेंच्यांनी ग्राह्य धरून जर हेतून ह्या प्रोजेक्टान जर आनी कितें बदलाव जातलो जाल्यार एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज आसा अशें स्पश्ट म्हटलेलें आसलें त्या निवड्यान. पूण आतां आमच्या निदर्शनाक अशी गोश्ट येयल्या चांदेल गांवांत सर्वे नंबर 19 हे फॉरेस्टान रिजर्व म्हणून डिक्लेअर केल्ले तातूंतली आतां 70,000 स्क्वेअर मीटर जमीन ही डायवर्ट करच्या खातीर सिव्हील एव्हिएशन धडपडीन आसात आनी हे प्रोसेस चालू आसतना तेंच्यांनी ह्या एरियेतली कितलीशींच झाडां कातरलेलीं आसात विदावट एनवायरमेंट क्लियरन्स विदावट एनी परमिशन. हो मुद्दो आमी न्यायालयान व्हरतलेच की हो सरकार बारीक लोकांचो विचार न करता आयज रिजर्व फॉरेस्टान गेल्लें आसा फाल्यां सकाळी दुसऱ्याच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन सुद्दां वचपाक हे फाटी फुडें पोवचे ना. हे जर आयज GMR कंपनी अशें आपल्याक जाय तशे जागे काबीज करता जाय तशे झाडे बेहिशोबी म्हणटा तशें तोडटा जाल्यार तेका सरकार कांयच जाप कितें विचारिना. जाल्यार ती झाडां जर तशी तोडीत रावले जाल्यार हे गवे रेडे बी खंय रावतले. हे आमच्या घरांनी येवपाक लागले कॅनलांनी पडपाक लागले. कांय दिसांनी बिबटो वाघ येवन ते आमचे गायंक बी हे खाल्लेले आहा. मागीर हे गोश्टी घडले कित्याक तर ही झाडां हे हांगाच्यान नश्ट करतात आनी हेचेर आयज सरकार सांगता की आमी झाडां इतली लायल्या तितली लायल्या. तांकां उच्च न्यायालयान सांगलेलें 5 लाख 5.5 लाख झाडां लायात म्हणून. हेतुंतली झाडां कितली लायली आनी कितली हांगा जिती रावली हे तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाची. वास्को सप्ताची फेरी आनीक 2-3 दीस वाडोवची म्हूण फेरयेक दुकानां मांडिल्ले मागतात. ब्रिस्तारा स्टॉल्स काडचे पडटले. कोविडाचे 2 वर्सां उपरांत फेरी भरल्या मात अंदू जाय तसो धंदो ना. स्टॉलांचे भाडे सुद्दां सुटिल्लें ना. दीस वाडयल्यार 4 पयशे येतले म्हूण स्टॉलवाल्यांक आशा. पुलीस म्हणटा जिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑर्दी प्रमाण फेरयेचे दीस सोंपले काय स्टॉल काडपाचे. कुछ नहीं हो रहा है अभी तक तो धंधा ही नहीं हुआ है. हम लोग बहुत नुकसान हो रहा है लॉस हो रहा है. हम लोग थोड़ा बढ़ा के देंगे तो हो सकता कवर हो जाए. आपका भाड़ा निकल गया नहीं भाड़ा किराया भी नहीं निकला. आमी म्हटल्यार सांगपाक सोदता म्हटल्यार आमी कित्याक हे वर्सा आमचे सप्तक हे 2 वर्सां सप्तक येयला आमी सद्या ते स्टॉल बी सगळ्या लोकांनी घातला म्हणजे आमचें बरें चल्लां इतर आनी तेज्या लोक जायते प्रमाणात आसा. हय आसा लोक आसा सद्या आनी सद्या पावसूय ना आनी पावसाने मातशें बरें केलां. लेकिन हम चाहते हैं कि यदि प्रशासन 2-3 दिन बढ़ा के हमको दे दे तो हमारा जो नुकसान है वो पूरा हो जाएगा. नुकसान यानी कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा व्यापारियों को सबको हम सभी करतले तर 5 कोटीची सवाल हें जातली उलाढाल जातली तें पळोवन आमकां उमेद जाल्या. आनी बाकीच्या लोकांनी सांगलां की फुडल्या वर्सा तुमी म्हणाले थोडे आमकां दुकानदार कितें म्हणाले फुडल्या वर्सा तुमी बाजारान ओरिजिनल लाई करपाक येता पळय ती तुमी येवची म्हणून. पूरा धंधा नहीं हुआ. धंधा फ्लॉप हो गया. 3-4 दिन से बोला तो नॉर्मल धंधा हो रहा था. ऐसा व्यापार हुआ ही नहीं. इस बार म्यूनसिपालिटी आपने बोलना चाहिए कि अपने 1-2 दिन बढ़ा के अपने चाहिए. हमारा भाड़ा निकल गया है इसका. नहीं भाड़ा नहीं निकला. सो हो सप्ताह एक्चुअली एज पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर 8 तारीख म्हणल्यार
दवरपाचो केलो कित्याक 9 तारखेच्यान मागीर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट जाता. सो आज चड करून आमचो आज सद्या कितें जालां स्टाफाचें ब्रिफींग त्या कारणान थोडो स्टाफ पावलो ना. सो प्रेझेंटली आमचे लोकल जे स्टाफ आसात ते सद्या पेट्रोलिंग करतात. एक्चुअली आज म्हणल्यार तांणी स्टॉल इन्स्टॉल केला ते एक्चुअली डिसमेंटल करपाक एज पर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर. सो पळोवया सो कशें कितें आसा तें. सो सद्याक आमचो लोकल स्टाफ आसता ती पेट्रोलिंग करता. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe, keep watching Prudent.